देवाचें उतर ह्या नियाळ माळांत तुमकां सगल्यांक मोगाचो आनी कृपेचो येवकार. आयचें पयलें वाचप भाग्योन पावलून तिमोथाक बरयलोले दुसरे चिटींतलें आनी लुकाचें शुभ वर्तमान. सोर्वेस्पोर कितलो कोनवाळो आनी मायेमोगाचो. स्तोत्र 145 वोळ 8. आयच्या नियाळाक आमी घेतलेली वोळ आमकां आयच्या जाबाब स्तोत्रांत मेवता. सोर्वेस्पोर कितलो कोनवाळो आनी मायेमोगाचो अशें उद्गारून स्तोत्रकार देवाची स्तुती करता, देवाची वडवीक गायता. आयज आमी भाग्योंत लूक शुभ वर्तमानकाराची परब समोरुमता. भाग्यवंत लुकान आपल्या शुभ वर्तमानांत देवाच्या मोगाची आनी दयाळायेची खूब खोलायेन वर्णन केल्या. जायत्या वोपाऱ्यां वरवीं आमचो देव सगळोच मोगान, काकलुतीन आनी दयेन भरलोलो अशी शिकवण दिल्या. भाग्यवंत लूक वेवसायेन एक दोतोर आसलो. दोतोर कुडीचो इलाज करता, कुडीचे पिडेक वखद लायता. आपल्या शुभ वर्तमानांत जेजू आपल्या सगळ्या मायेमोगान, दयाळायेन सगल्यांच्या कुडीक आनी ओतम्यांक पेकोवणी दिता ती खबर लूक सांगता. देवाचो मोग आमचे सवें जिवाळ जेजू करता. हांव उठून म्हज्या बापाशी वेतलो ही वेचीक पुताची उतरां आमच्या जिवितांत वापरून देवाच्या मोगाचो आनी कृपेचो सांगात आमी सगळीं अणभवूंक पावूं. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक तुजी कृपा आमकां दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक आमकां शिकय. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी घोटाय. आमेन. आमचे बरोबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसोर पवित्र राव, खुशाल राव.